पेडण्या मोपा विमानतळाचेर आयतारा जावपा आशिल्ल्या सुनावणे आड दक्षिणेंतल्या फुडाऱ्यांनी आवाज काडपाक सुरवात केला। विमानतळाचो EIA रिपोर्ट बोगस म्हण GFDO चर्चिल आलेमांव आनी मोपाचे शेतकार म्हणटात। नीला मोहनन सरकारी अधिकारी प्रकल्प सरकाराचोच आशिल्ल्यान ही सुनावणी ती घेवंक शकना म्हण गोवन्स फॉर दाबोळेचो आर्ग्युमेंट। चर्चिल म्हणटा सुनावणी फुडें धुकलात। सुनावणे वेळार मोपा समर्थक आनी विरोधकाचे पेटपाची शक्यताय मोपा विमानतळ पीडित शेतकारांनी उक्तायल्या। मोपाचो EIA रिपोर्ट घेवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आयतारा 1 फेब्रुवारीक पेडण्या भौशीक सुनावणी घेवपाचो आसा। दक्षिणेंतल्यो संघटना आनी फुडारी मोपा विमानतळा आड आवाज काडपाक लागल्यात। उत्तर गोंयची जिल्लोधिकारी नीला मोहनन सुनावणी घेतली, मात ही सुनावणी घेवंक शकना म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळे ओन्लीचो आर्ग्युमेंट। गोवा गव्हर्मेंटाचो तिजेर डायरेक्ट कंट्रोल आसा, ती गोवा गव्हर्मेंटाचे इन्स्ट्रक्शन्स घेता आनी ते कितें सांगतात पॉलिटिशियन्स सांगतात ताजे भायर ती वचूं शकना। तशें एक्चुअली नीला मोहननान म्हणपाक जाय आशिल्लें की आपूण ही केस हियर करूं शकना, कारण आनी एक गोश्ट आहा तिगेली पर्सनल की तिगेलो घोव जो आसा तो सेक्रेटरी PPP आसा आनी हो मोपा प्रोजेक्ट आसा तो PPP अंडर घेतिल्लो आसा। अ पब्लीक मीटिंग टुमॉरो मारगांव लोया मैदानाचेर 3:30 वरांचेर सुनावणी फुडें धुकलची म्हूण आदलो मंत्री चर्चिल मागता। एनवायरमेंट इम्पैक्ट रिपोर्ट पडला तो सारको पावसा त्याला पडत की आल्या तेंगे 1 तारखे पड्या त्यांचा तू फाटी दवरची म्हणून तुवें पावसा आता ते तर जबरदस्तीन दवरताय जाल्यार तेंगे डिसिजन पण हांव वयतलो दिला। सुनावणेक मोपा विमानतळा आड आशिल्ले लोक आनी समर्थकां मदीं पेट्टले म्हूण मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी समिती उलयल्या। साऊथ गोवाच्या लोकांक टार्गेट दिला गव्हर्मेंटाक की आमी 5,000 तरी लोक थंय पावतले। तेंचो राग धरून हे लोक आमचे नॉर्थ गोवाचे थोडेशे लोक अशे तेंचे भितर पेट्टले, फाल्यां सकाळी पेट्टले थंयसर स्पॉटाचेर आनी आमी थंयसर चिरडले गेलेले जातले। प्रुडंटा खातीर नवाज शेख आनी सावियो डायस। जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावड्यार घेवपाक मंत्रिमंडळान शुक्रारा मान्यताय दिली। हे खातीर पंचायत राज कायद्यांत फावो ती दुरुस्ती करतले। पंचायत राज कायद्यांत दुरुस्ती करपी अध्यादेश काडटले म्हण पार्सेकारान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मिडियाक सांगले। फोंड्या तालुक्याक दक्षिण गोंयांत घाला, ताका लागून उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत ZP वेंचणुके वेळार दरेकी 25 मतदारसंघ आसतले। वेंचणूक प्रक्रियेत दुरुस्ती करपाकय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली। फुडें पंचायत वेंचणूकय पक्ष पावड्यार जावं येतात। जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स पक्षीय पातळीचेर घेवची ठरयली। इनिशियली फॉर ZP आमी जे कितें केलां ते ZP खातीर केलां। उत्तरेक 30 आसल्यो तेन्नाचे आनी दक्षिण जिल्हा पंचायतीक 20 आसल्यो, त्यो आमी 30च्यो 25 केल्यो आनी 20च्यो 25 केला। हो एक अमेंडमेंट आसा। डिलिमिटेशन जातले हय, स्वाभाविकपणे आतां जावचे पडले न्ही, थोडे मायनर जातले, व्हडले न्ही, सामके मायनर। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ अ जिल्हा पंचायत shall be for the candidates sponsored by political parties as defined under section 16A of the Act. However, independent candidates shall also be eligible to contest as independents. पंचायत राज जो आसा 1994 ताका आमी हेचो ऑर्डिनन्स काडटात। हे इलेक्शन प्रोसिजर रुल्स 1996 रुल्स आसात ते अमेंड केले। सरकारचो निर्णय न्ही तो, हय 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 कॅबिनेट कन्सेन्सस आसलो। शिस्त आसची, बरें कोऑर्डिनेशन आसचें, स्टेबिलिटी आसची, कोणी तरी विचारणारो वयल्यान आसचो। देशांत अनेक राज्यांनी आसा आनी ज्या पद्दतीन हांगा अस्थिरता जी आसा, म्हणजे 6 म्हयन्यान हालय, वर्सान हालय, वांटून घेवप आनी त्यामुळे विकासाचेर ताचो परिणाम जाता। आमकां दिसता निश्चित, पूण तेचेर निर्णय जाल्लो ना। हो एक हे कशें आसा हे सादारणपणे हाचेर अंदाज घेवया न्ही।
झेडपी वेंचणूक पक्षीय पावण्यार करपा खातीर सरकार पंचायत कायद्यान दुरुस्ती करता तातूंत कांय त्रुटी आसात म्हूण मोगोच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बसकेन मुद्दो काडला म्हूण सुत्रां कडल्यान कळटा. पक्षाच्या तिकेटीचेर वेंचून आयल्या उपरांत जी बंधनां आमदारांक आसता तशी आनी तितली बंधनां जिल्लो पंचायत वांगड्यांक आसतली काय ना हाचेर कायदो कांयच स्पश्ट करिना. फुडें ह्यो त्रुटी काडपाचें उतर मंत्रिमंडळाचे बसकेन मुख्यमंत्र्यान दिलां. मंत्रिमंडळाचे बसकेक बीजेपीचे 3 मंत्री नाशिल्ले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोंयांत सध्या जात्रो आनी फेस्तांनी उगड्यार विकतात ते सॉस आनी मंचुरियना सारकेले जिनस भलायकेक घातक. लोकांनी ते खावचे न्हय. जात्रो आनी फेस्ताचे फेरयांनी विकतात ते गोबी मंचुरियनय जिवाक बरें न्हय म्हण FDAन लोकांक खबरदारीची शिटकावणी दिल्या. मडकय उद्देगीक वस्तुकेंतल्या विओला ट्रेडिंग कंपनीत धाड घालून जप्त केल्ल्यो 4,000 घातक सॉसाच्यो बाटल्यो शुक्रारा FDAन ना केल्यो. मडकय उद्देगीक वसाहतींतल्या सॉस करपी विओला ट्रेडिंग कंपनीचेर अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याचे टिमीन धाड घाल्ली. धाडीन कंपनींतले सगळे सॉस खावपाच्या लायकीचे ना म्हूण कळ्ळें. FDAन उपरांत बाटल्यांनी फिनेल घालून म्हाल विकचो न्ही म्हूण जतनाय घेतली. कांय सॉस वतून काबार केले. पेड्ड्यार सॉसाचो 3,672 बाटल्यांचो पुराय स्टॉक FDAचे टिमीन काबार केलो. गोंयकारांनी जात्रो फेस्ता वा बाजारांत उगड्यार गोबी मंचुरियन आनी सॉसाचे बाकीचे जिन्नस खावप बंद करचे म्हूण FDAन शिटकावणी दिल्या. म्हाजे तरी अपील आसा की तांणी गोबी मंचुरियन खावचेच न्ही, कित्याक गोबी मंचुरियन करण्याचो तांचो जो प्रोसिजर आसा तो एकदम खराब आसा आनी सेकंड थिंग ते तितून कलर घालता आनी हे सॉसूय आयज आमकां इतलें खराब मेळ्ळा की ते यूज करतना ते हे असले टायप सॉस यूज करता म्हणून तांणी ते गोबी मंचुरियन तरी खावचेच न्ही. हो माल कोल्हापूर आनी कारवारच्यान हाडिल्लो. FDAन तपासणी करो मेरेन म्हाल पेड्ड्यार म्हूण खंय खबर नाशिल्लो म्हूण फॅक्टरीचो मालक सांगता. कितें आसा आमी हे भायर सावन मेटेरियल हाडटा आनी गोंयांत डिस्ट्रिब्युशन करता. हाचे भितर कितें कंटेंट आसा कितें आमकां कांय खबर ना. सो दॅट इज अवर कॉस्ट. आतां 4 सॅम्पल तांणी चॅक केलें फूड एंड ड्रग्स. देन ओन्ली वी केम टू नो दॅट इट इज अनसेफ. सो वी आर डिस्ट्रॉयिंग. हालींच कांय जात्रो आनी फेस्तांनी धाडी घालून FDAन गोबी मंचुरियन आनी ते खातीर वापरतात तो सॉस जप्त करून तपाशिल्ले. गोंयांत असले जिन्नसांक वापरतात ते चडशे सॉस खावपाच्या लायकीचे ना म्हूण FDAन लोकांक शिटकावणी दिल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. घेवया एक विराम.